इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेच पर अशें म्हणटा, हांव हांगा आसा. तुमी जो मोडून उडयशात जाल्यार कोणाय विरोध बोट दाखयनासता आनी कोणायची निंदा करिनासता रावशात जाल्यार भुकिल्ल्यांक तुमचो उंडो दिशात आनी दुखेस्तांक बुजयशात जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो अंधकार दनपारांच्या प्रकाशा सारको जातलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. सुके खरडे बोईंत तुमकां दादोशे करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुमी एके शिंपलेले भागे सारकी जातल्यात, केदींच सुकोन वसना तसले झरी सारखे. आदीं तावन पाड पडून आसात त्या तुमच्या शहरांचे पुनर्निर्माण जातले आनी पुरातन बुन्यादींचेर तुमी नवी घरां उबी करतल्यात. फूट बरोवन दिवपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटले. तुमी साबाताच्या दिसा घरांतलो पांय भायर दवरिना जाशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो धंदो चलयना जाशात जाल्यार साबाताचो दीस, संतोशाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस मानाचो दीस म्हणशात जाल्यार वाटेक लागनासता तुमचीच कुशी सोदिनासता आनी तुमचोच धंदो चलयनासता त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वजा जाकोबाचे दायज तुमकां भोगूंक दितलो, कित्याक सर्वेस्पराचे तोंडच उलयलां. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवरन हांव चलतलो. म्हज्या मागण्याक खाण दे सर्वेस्परा. म्हाका जाप दे, कित्याक हांव दुबळो आनी निराधारी. म्हाका राख, कित्याक हांव तुजो भक्त. तुजेर विश्वास दवरलेल्या तुज्या सेवकाक निवार. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवरन हांव चलतलो. तूं म्हजो देव, म्हजी दया कर सोमिया, कित्याक दीसभर हांव तुका उलो मारता. तुज्या सेवकाचे काळीज संतोशान भर सोमिया, कित्याक तुका हांव म्हजें काळीज उबारता. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवरन हांव चलतलो. सोमिया तो दयाळ आनी बोगसूंक थायार. तुका उलो मारतेल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक, म्हजे विनवणेक कान दे. श्लोक. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा. तुज्या सता थंय म्हजी दिश्ट दवरन हांव चलतलो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आर मारलेल्याक गुण करतस जेजू थंय थावन भायर सरून गेलो आनी वाटेर लेवी नांवाच्या एक सुंकागाराक सुंका काट्यार वसुलेक बसून आसलोलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी सक्कड सांडून जेजू फाटल्यान गेलो. उपरांत लेवीन आपल्या घरा जेजूक एक व्हड जेवण केलें. थंय सुंकागारांचो आनी हेर जणांचो व्हड एक जमो ताचे सांगाता पंक्तीर बसलो. हें पळोवन फारिसेवांनी आनी तांच्या पंगडाच्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक गुणगुणून म्हळें, सुंकागारा आनी पातक्या सांगाता तुमी खातात आनी पियेतात कित्याक?
तवळ जेसून तांकां साप दिले. भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां जिणे बदला म्हणून फाटक्यांक आपोवंक, धर्मवंतांक न्हय. देवाचे उतर हें, वाकान्ने तुका क्रिस्त.